नवरात्रांचो उत्सव देवी शक्तीचो सुवाळो. 9 दिसांची नवरात्री आणि 10व्या दिसाचो दसरो ह्या दोनूय उत्सवांची समेस्त गोंयकारांक मना काळजांतल्यान परबी. शुभेच्छूक स्वप्नील शेटगांवकर, पंच वॉर्ड नंबर 3 मोरजे, तशेंच मोरजाई देवस्थान समितीचे वांगडी. Hotel Green Park, a right place for celebrations. Multi-cuisine AC and poolside restaurant, away from crazy crowd. A right place for birthday celebrations, weddings, engagement ceremonies, conferences and meetings. Visit today for a complete family treat. Hotel Green Park, Giri Mapsa, Goa. Hotel Green Park wishes all customers a very happy Navratri and Dashera. अब घर की हर दीवार चमकेगी मास्टर लैक के वाटर बेस्ड पीयू पेंट से। कम दाम में दे बढ़िया क्वालिटी जो बाकी पेंट्स के मुकाबले चले ज्यादा। गोवा के हर घर के लिए गोवा का पेंट, मास्टर लैक पेंट। जानकारी के लिए कॉल करें 8208949772। मास्टरलैक पेंट्स की तरफ से सभी दर्शकों को नवरात्रि और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। Benz NX wishes all customers a very happy Navratri and Dashera. A perfect shop for all your clothing needs. Saris, kurtas, churidars, leggings, dress materials, western wear, night wear, inner wear, bridal lehengas and all the accessories to make every woman look beautiful. Visit today Benz NX Mahalakshmi Chambers and Benz Readymade, Padmavati Tower, 18 June Road, Panjim, Goa. असे म्हणतात की 9 दिसांक 9 रंग देवी उधळत असता. हे सगळे रंग तुमच्या सगळ्यांच्या जीवनात भरचे असे देवीकडे मागता. आणि नवरात्रीचो यंदाचो उत्सव मोठ्या उमेदीन तुमचो जावचो असे समस्त पिर्ण अर्बनच्या परिवारातर्फे हांव देवीकडे मागता. नवरात्र ही 9 दिवसाचा उत्सव. देवी महादुर्गा वेगवेगळी रूप धारण करून महिषासुराचा वध करते. ह्या आमच्या नवरात्रीच्या निमित्ताने, या दसऱ्याच्या निमित्ताने माझ्या विद्यार्थ्यांना, पालकांना, हितचिंतकांना, देश विदेशातील सर्वांना मी संपूर्णपणे सुंदर आयुष्य आणि चांगले दिवस येवो ही देवाकडे प्रार्थना करतो. An institute, a name that hotel industry trusts. अंत्रुज म्हाल हो सैमाच्या सोबीतकायेन नटिल्लो वाठार. ह्या सोबीतकायेच्या सानिध्यान निवास करता ती कितलीशींच देवळां. पुरातन काळांतली ही देवळां अंत्रुज म्हालाक पावित्र्य दिता. आज आमी त्याच दिशेन वचपाक भायर सरल्यात. माड्डोळ ह्या गांवांत वास करता ती सातेरी म्हालसा नारायणी. पणजे साकून माड्डोळ पावपाक सुमार 25 किलोमीटर, 40 मिनटांचो हो प्रवास. कुणेच्या वटेन वळली की सरळ वाटेन माड्डोळ पावतात. सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. नारायणी नमोस्तुते. नवरात्र उत्सवाचो आज 7वो दीस, सप्तम. ह्या दिसा देवी काल रात्री हिचे स्मरण जाता. ह्या देवीचे पूजन जाता. आज देवी महात्म्याच्या कार्यावळीन आमी आयल्या माड्डोळ हांगासरल्या श्री सातेरी म्हालसा नारायणीचे दर्शन घेवपाक. तर चला तर भितर वचुया आनी देवी म्हालसाचो देवी महात्म्य जाणून घेवया. पुरातन वास्तुशिल्पशास्त्राचो बऱ्यांतलो बरो देखावो म्हळ्यार हे देवूळ. दिपस्तंभाची सोबा तर दोळे दिपकायता.
सुंदर आनी नितळ बऱ्या तरेन जतनाय केल्लो हो वाठार. सोबीत असो आर्काटो सभा मंटपान दोनाय वटेन सोंपे. भितर सरतना वाजंत्री. सभा मंटपान सोबीत कलाकृती. देवीच्या दर्शनाक भितर सरतना सुखद अनुभूती जाणवता. देवी म्हालसा नारायणीचे दर्शन जाताच जन्म आणि मोक्ष या प्रवासान तूच देवी तारणारी, तूच संकट निवारणारी हाची जाणीव जाता. देवी म्हालसा हे विष्णूचे मोहिनी रूप. ह्या सुंदर रूपाचे वर्णन करप म्हळ्यारूच जन्म जन्मांच्या संकटांतल्यान मुक्ती मेळटा. सोबीत देवीची ही मूर्ती, सोबीत तिचो अलंकार आनी दिव्य तिचे तेज. जय म्हालसा. हांव मदन भट, म्हालसा संस्थान मार्दोळ संस्थानाचो अर्चक. म्हाका खूब आनंद जाता की आश्वीन शुद्ध प्रतिपदा ते दशम पर्यंत जो पळय आसा हो नवरात्रांतलो उत्सव हे अंत्रूज महाल जो पळय आमचो आसा हातूंत सगळे देवस्थानांनी घडत आसता. आनी जशें गुजरातांत गर्भ जाता तशें गोंयांत जो पळय मखरोत्सव हो विशेश करून सगळे देवस्थानांनी जाता. आमच्या म्हालसा संस्थानांत हो मखरोत्सव जो पळय आसा हे 9 दीस पर्यंत आसा. देवाक मखरांत बसून एक विविध रुपां आमकां पळोवपाक मेळटा. प्रतिपदा ते 9वी पर्यंत जे पळय आसा घटस्थापना हे सगळे देवस्थानांनी आसा. आनी वृद्धीक्रमान ताका माळा घालून ते सप्तशतीचें पारायण जे पळय आसा ते घटस्थापने कडेन वाचतात. तशेंच नवरात्रांत जे पळय आसा देवाक विविध रूप करून सगळे लोक जे पळय आसा ताचें दर्शन घेवन आपली इच्छा आसा ही मनोरथ कामना सिद्ध करपा खातीर चौकार येवन आपआपल्याली मागणी मागत असतात. हे म्हालसा संस्थान किंवा म्हालसा जी पळय आसा ही विष्णू स्वरूप जावन आसा की जेणे करून अमृत मंथना वेळाचेर विष्णून जे पळय आसा मोहिनीचो अवतार घेतिल्लो आनी तिणें अमृत वाटपा ज्या देवाचेर आयली त्या वेळाचेर राहूचो तिणें वध केलो आनी जें स्वरूप तिणें घेतलें तेंच म्हालसा जावन आसा. आमी 9 दीस पर्यंत हे मकरोत्सव घटस्थापना तशेंच दसऱ्याचो उत्सव जो पळय आसा सिमोलंघन हें दर वर्सा प्रमाणे आमी करत आयिल्लीं आसा. हांगा पुष्कळ लोक जे पळय आसा गोंयच्यान जावं कर्नाटका महाराष्ट्रा हांगचे सगळे लोक जे पळय हांगा येवन देवाचें दर्शन घेता आनी इच्छा पावतात. जेणे करून संस्थानांत हे 9 दिसाच्या उत्सवात महाभोजन की जेणे करून महाप्रसाद आनी नित्याक ब्राह्मण संतर्पण इत्यादी सगळें घडत आसा. हांव मागतां की ह्या नवरात्रांतली हुनुनीत परबी तुमकां सगळ्यांक बरें जावचें, सगळे कुटुंबाक आनी सगळे देशाक तेणें बरें करचें. देव बरें करूं. ह्या देवळात देवीचे भक्तांची गर्दी असता. देवीचे भक्त जगभरात खंयसरूय असल्यार तिच्या भेटीक आयल्या बिगर रावना. प्रत्येक भक्ताचो देवीच्या शक्तीचेर अफाट विश्वास आनी तिच्या महात्म्याचे श्रद्धा आसा. नमस्कार, हांव निलेश वेर्णेकर उलयतां शिवोलेसून. हांव देवी म्हाळशेक हांगा देवीच्या प्रणांगणांत आमी हांगासर मंदिरान आसा
आणि नवरात्रेच्या दिसांनी आमी हांगा वर्सान वर्स शिवोलेसून हांगा आमची कुलदेवी म्हालसा नारायणी हिच्या दर्शनाक लागून येता. सगळ्यात पयलीं हांव सगळ्यात गोंयच्या तमाम भक्तांक आनी भाविकांक नवरात्रेच्या हार्दिक शुभेच्छा दिता. आनी खरें तर म्हाका दिसता गोंयान असो माहोल तयार जाल्लो आसा. नवरात्रेचो गांवांनी म्हणटा तसो नवरात्र उत्सव साजरो करता. आनी त्या निमित्तान आमच्या म्हालसा नारायणी मंदिरान 9 दीस अशे कार्यक्रम आसता. रथाचो कार्यक्रम आसता, सांगोड आसता आनी जायते हांगा कार्यक्रम जातात. देवीच्या मुख्य देवळाचो प्रत्येक भाग सोबीत कलाकृती आणि पुरातन वास्तुशिल्पशास्त्राचो दोळे दिपकावपी देखावो. पळयात हे खांबे, हे छप्पर, ह्यो भिंती, दरेक भाग एक काणी सांगल्या बिगर रावना. ह्या देवळाची सोबीतकाय पळोवपाक भोंवडेकार मुद्दम हांगासर भेट दितात. देवीची ओटी आणि देवीक पड दिवपाक भाविक हांगा व्हडा संख्येन येतात. देवीचे मोहिनी रूप पळयतकच मनाक एक थाकाय मेळटा. देवी म्हालसा हे विष्णूचो मोहिनी अवतार. ह्या रुपा फाटल्यान आख्यायिका आसा ती अशें म्हणटात की जेन्ना समुद्र मंथन जालें तेन्ना असुर अमृत घेवन पळपाक लागले. हे अमृत असुरां कडल्यान परत घेवपा खातीर विष्णून मोहिनी अवतार घेतलो. ह्या वेळाचेर असुर आनी देवां मदीं हे अमृत वाटपाक लागले. देवांनी ठरयलें की हे सगळे जे अमृत आसा हे फक्त देवांक वाडटले. मोहिनी जेन्ना हे अमृत देवां मदीं वाडटाली तेन्ना एक असुर कपट करून ते अमृत पिवपाक आयलो आनी ताणें तें अमृत पिलें. हे अमृत जेन्ना असुर पिलो तेन्ना मोहिनी अवतार घेतिल्ल्या म्हालसान तेका ताचो वध केलो. ताची तकली हातीन धरली आनी ताच्या शिराचेर ताणें पांय दवरलो आनी म्हालसा पर्वताचेर ती उबी रावली. म्हणूनच घडये ह्या अवताराक म्हालसा नारायणी हें नांव पडलें. देवळाच्या वाठारांत श्री सातेरी देवी, लक्ष्मीनारायण, देवीचे गण, ग्रामपुरुष, भगवती, सीमापुरुष आणि म्हालपुरुषची देवळां आसा. सुंदर अशें तुळशी वृंदावन. देवी म्हालसा विष्णूचे रूप आनी विष्णूक तुलसी प्रिय म्हणून भक्त देवीक तुळशी हारूय हांगा अर्पण करतात. ह्या देवळाची आनी एक खाशेली गजाल हांगासर आशिल्ली ही घाट. ह्या घाटीक न्याय घाटूय अशें म्हणटात. There is a bell of justice. When Portuguese ruled in Goa, at that time this temple was very famous for the goddess for justice. At that time, whatever cases were not settled in lower court, judge used to bring both the party in this temple along with their particular advocates. Backside there is a lake where both the parties should take bath. Later on, party should stand in front of the bell to stand backside, and the priest of this temple pray goddess. नवरात्री उत्सवाचो आयचो 7वो दीस. ह्या दिसा देवीच्या कालरात्री ह्या रूपाचे पूजन जाता. सप्तमी दिसा देवी कालरात्री ह्या अवताराचें पूजन जाता. ह्या रुपा फाटल्यान आख्यायिका आसा. शुंभ आनी निशुंभ ह्या राक्षसांनी स्वर्गाचेर आक्रमण केले आनी तांणी स्वर्ग काबीज केले. सगळे देव भिवून महादेवाची मदत घेवपाक महादेवा कडेन पावले. महादेवान पार्वतीक आव्हान केले. अशा वेळाचेर पार्वतीन आपलेच एक रूप तयार केले आनी तिचें नांव आशिल्लें चामुंडा. शुंभ आनी निशुंभ राक्षसान चंड आनी मुंड हे आपले सैनीक धाडिल्ले. ह्या राक्षसांचो वध चामुंडा देवीन केले म्हणून तिका नांव चामुंडा पडलें. ह्याच युद्धान मुखार आयलो तो रक्तबीज. रक्तबिजाचें खाशेलेपण आशिल्लें की जो ताका मारतालो आनी ताचें रगत पडटालें त्या रक्तांतल्यान आनीक अंश तयार जाताले. अशा वेळार चामुंडान कालरात्री हो रूप घेतलो. हो उग्र रूप कालीचे पळोवन सगळेच भिले.
काल रात्रीन ह्या रक्तबीजाचे वध केलो. त्या वेळाचेर ताच्या रक्तांतल्यान कितलेशेच रक्तबीज तयार जाले. हे पळोवन देवी आनिकूच उग्र जाली आनी त्या रुपांतल्यान ताका मारप खूब गरजेचें आशिल्लें. अशा वेळाचेर काल रात्रीन उग्र रूप घेवन त्या रक्तबीजाचे वध केलो आनी जेन्ना वध केलो तेन्ना तेचें रगत ती पिली. तिचें रूप आनिकूच उग्र जालें आनी ती सगळ्यांकूच मारपाक लागली. तिच्या मुखार जे येताले तांचे ते वध करपाक लागली. अशा वेळाचेर जेन्ना ती एकदम उग्र जाली तिका थांबोवप खूब गरजेचें आशिल्लें. महादेवान तिच्या पांया पोंदा घेवन न्हिदलो. तिचो पांय जेन्ना महादेवाचेर पडलो तेन्ना तिका कळ्ळें की आपलो पांय आपल्या घोवाचेर म्हणजेच महादेवाचेर दिलो. ह्या वेळाचेर तिणें आपली जिबली भायर काडली. म्हणूनच कालीचें आमी उग्र रूप जेन्ना पळयतात तेन्ना आमी तिका त्या अवतारान पळयतात आनी हो तिचो अवतार कालरात्री म्हणून प्रसिद्ध जालो. नवरात्रीचो हो उत्सव हांगा खूब उमेदीन आनी दबाज्यान मनयतात. ह्या उत्सवाक देवीच्या भक्तांची गर्दी पडटा. सोबीत अशा ह्या मकरान देवीची उत्सव मूर्ती बसयतात आनी ढोल ताशे वाजून देवीचे हे मकर धोलयतात. ही शोभा आनी देखावो पळोवण्यासारको आसता. ह्या देवळात तरेकवार उत्सव जातात. जाणून घेवया ह्या उत्सवाबद्दल. हांव श्री म्हालसा संस्थान मार्दोल ताचो अध्यक्ष श्री प्रेमानंद कामत उलयतां. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की म्हालसा संस्थानान खूब तरेतरेचे उत्सव जातात. तातूंत नवरात्र हो उत्सव पळय आसा तो मोठ्या दबाज्यान सादर करतात आनी ह्या उत्सवाक सुरू जाता आश्वीन शुद्ध प्रतिपदा ते आश्वीन शुद्ध नवमी पासून 9 नवरात्र जाता. ताची सुरवात अशी आसा की पयले दिसा घटस्थापना जाता आनी त्याच दिसा सांजे चतुसष्टी योगिनी हवन आसता. अशे तरेन पयलें नवरात्र, दुसरें नवरात्र, तिसरें नवरात्र चालू आसता आनी हें नवरात्र चालू आसतना तर प्रत्येक वेळार तांची आमची म्हाळसा देवी प्रत्येक वाहनाचेर बसून नवरात्रांत तिका हालयतात आनी मकर हालयतात. आनी हें मकर तरेतरेन तुगेलें फुलांनी दागिन्यांनी मडयल्लें आसता आनी तें मागीर मकर पळय आसा तें महाजंताची आरती आसता पळय 9 सुमार तेन्ना आमचे हांगा वाजंत्री आसता. आमचे वाजंत्री म्हणजे हांगा आमचे मार्दोळ संस्थानाचे वाजंत्री म्हणजे एक तरेचो वेगळोच एक तांचो हें आसता, आस्वाद आसता आनी त्या हाजेर आमी तें मकर हालयता. मागीर 7वें दिसा 3 मुर्तीची पुजा हें आसतली नवरात्रान हातूंत मकरान बसतल्यो आनी 9वें नवरात्रा दिसा 5 मुर्ती मकरान बसतल्यो. हाजे भायर तें नवरात्र सोंपतकर मागीर दुसरे दिसा घट विसर्जन जाता आनी घट विसर्जन जातकर मागीर आमची दशमी विजयादशमी दसऱ्याची हें आसता, तुजी पालखी वता. ती पालखी आमची मल्हार म्हणजे वता, मल्हार हाजे वता, देवळा कडेन वता आनी थंय गमन जाता आनी थंय सगळी विधी करून मागीर परतून आमी देवळान आगमन येता. हें जातकर मागीर फुडें प्रकार आसा कोजागरी आसा. कोजागरीचो उत्सव हो 9 तारखेक आसा आनी त्या उत्सवाक आमचो देव पळय आसा तो संबंद दीस रात कंप्लीट 24 आवर्स देवूळ उक्तें आसता. आनी ह्या उत्सवाक म्हणजे एक आमच्या हातूंत एक संगीत हें आसा, एक नक्षत्राचे देणी म्हणून एक आमी प्रोग्राम दवरिल्लो आसा. त्या प्रोग्रामाक तुमी सगळ्यांनी मुजरत येवचें सुद्दां पळोवपाक. तो जावपाचो आसा. ताका आमचे स्थानीक गोंयचे कलाकार आसा एज वेल एज दोग जाण भायले कलाकार आसा. ती मैफील पळोवपाक सगळ्या लोकांनी येवचें. ताज्या नंतर हें सोंपतकर कौल करार आसा, आमचे अवसर आसा, माळपुरुस अवसर, मागीर ग्रामपुरुस अवसर आनी तुजो सिंहपुरुश अवसर. पण आमचो ग्रामपुरुस अवसर पळय आसा तो फाटल्या येना सांगपाचें म्हणल्यार ताजो कैलासवासी जाल्लो आसा. ताजो हें पळय रोल पळय आसा तो शिवपुरुश हें करता. आतां शिवपुरुश 9 तारखेक उबो जातलो, 8 तारखेक जातलो, उबो रावतलो आनी 8 ते 15 तारीख पासून माळपुरुस आनी शिवपुरुश ते कौल दितले त्या गोत्राच्या लोकांक आनी हांगा खूब लोकांची हें आसतली. आनी इतलें करता आसतना आमच्या हातूंत भितर महाप्रसाद आमी पंचम, आज पंचम ती फुडली पंचम पासून 15 तारीख पासून चालू आसतलो महाप्रसाद लोकांच्या सेवे खातीर. आनी तेच वेळार हांगा रातची सद्दां ही ज्ञानदीप प्रज्वलन, दीप प्रज्वलन कंटिन्युअस आसता. प्रत्येक उत्सवा दिसा आमची ज्ञानदीप प्रज्वलन आसतलें. कोजागरी दिसा आमची अंबारी उत्सव आसतलो.
तो लोकांनी ताका जो लाभ घेवपाक शकता. ते मोहिनीक पळोवपा खातीर आमचे डिवोटीज पळय आसा ते भरपूर डिवोटीज कर्नाटक महाराष्ट्रान पसरिल्ले आसा. ते आतां हांगा सगळे येवपाचे आसा. कौल करारा येता आनी तांचे अशी येवप असो आसतात हांगा, पण ते कौल कराराक तांचे स्पेशली येता ते आनी देवाचो कडच्यान एक नाल विभूत घेवन वतात तुगेले. हांगा मेन म्हणजे तुगेली सातेरी देवूळ पयलीं आसा आनी सातेरी देवळाची पंचश्टां आसा. ग्रामपुरूश, मागीर तुगेलो भगवती, संहार भैरव, लक्ष्मी नारायण आसा आनी तुगेलो गणपती आसा. तशीच म्हाळसा देवस्थानाची सुद्दां हें आसा, तुजी पंचश्टां आसा. तांचे तुगेले संकटपाळ म्हणून आसा, सहस्रपाळ म्हणून आसा. मागीर तुगेली फाटल्यान तुगेली चतुश्रुटी योगिनी आसा. मागीर तुका दाड आसा, मल्हार आसा आनी तुगेलो हो आसा काळ भैरव आसा. ही पंचश्टां आसा. आनी फाटल्यान आमची एक युनीक हाजी होली एक तळी आसा. त्या तळीर आमचें सगळें नौकारोहण बी त्या तळीर जाल्लें आसा. आतां आमचे सद्या दोनी सायडीन दोन हे बांदिल्ले आसा, आमचे अगरसाळ आशिल्ले आसा आनी फाटल्यान एक शिवपुरूश हॉल एक आसा, तो 16 बांदिल्लो आसा. तो आतां त्या हॉलान भितर आतां आमी जेवण आमचें थंय चल्लेलें आसता. तो आमी डायनींग म्हणून हॉल म्हणून घेतिल्लो आसा. म्हजी सगळ्यांक तुमकां विनंती आसा की ही नवरात्र फुडें पळय आयच्यान ते 9 दीस पसून आनी फुडलो प्रोग्राम पळोवपाक तुमी मुजरत लोकांनी येवचो. आमचे म्हाळसे देवस्थान तांची सगळी संकटां निवारतली असो भक्तांचो विश्वास आसा. दर एका मनशाच्या जिवितांत शुम आणि निशुम राक्षसाच्या रुपान संकट हे येत असता आणि देवी कालरात्री खंयच्या ना खंयच्या रुपान येवन हे संकटांचे निवारण करता. ह्या नवरात्री उत्सवाच्या निमतान देवी कडेन नतमस्तक जावन आमचे सगळ्या संकटांचे निवारण करचे अशें मागणे करूया. या देवी सर्वे भूतेषु शक्तिरूपिणी संस्थिता. नमस्तसे 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 नमो नमः. नवरात्रांचो उत्सव देवी शक्तीचो सुवाळो. 9 दिसांची नवरात्री आणि 10व्या दिसाचो दसरो ह्या दोनूय उत्सवांची समेस्त गोंयकारांक मना काळजांतल्यान परबी. शुभेच्छूक स्वप्नील शेटगांवकर, पंच वॉर्ड नंबर 3 मोरजे, तशेंच मोरजाई देवस्थान समितीचे वांगडी. Hotel Green Park, a right place for celebrations. Multi-cuisine AC and poolside restaurant, away from crazy crowd. A right place for birthday celebrations, weddings, engagement ceremonies, conferences and meetings. Visit today for a complete family treat. Hotel Green Park, Giri Mapsa, Goa. Hotel Green Park wishes all customers a very happy Navratri and Dashera. अब घर की हर दीवार चमकेगी मास्टर लैक के वाटर बेस्ड पीयू पेंट से। कम दाम में दे बढ़िया क्वालिटी जो बाकी पेंट्स के मुकाबले चले ज्यादा। गोवा के हर घर के लिए गोवा का पेंट, मास्टर लैक पेंट। जानकारी के लिए कॉल करें 8208949772। मास्टरलैक पेंट्स की तरफ से सभी दर्शकों को नवरात्रि और दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। Benz NX wishes all customers a very happy Navratri and Dashera, a perfect shop for all your clothing needs, saris, kurtas, churidars, leggings, dress materials, western wear, night wear, inner wear, bridal lehengas and all the accessories to make every woman look beautiful. Visit today Benz NX Mahalakshmi Chambers and Benz Readymade, Padmavati Tower, 18 June Road, Panjim, Goa. अशें म्हणटात
म्हणटात की 9 दिसांक 9 रंग देवी उधळत आसता. हे सगळे रंग तुमच्या सगळ्यांच्या जिवनात भरचे अशें देवी कडेन मागता. आनी नवरात्रीचो यंदाचो उत्सव मोठ्या उमेदीन तुमचो जावचो अशें समस्त पिर्ण अर्बनच्या परिवारा तर्फे हांव देवी कडेन मागता. नवरात्रा ही 9 दिवसाचा उत्सव. देवी महादुर्गा वेगवेगळी रूपं धारण करून महिषासुराचा वध करते. ह्या आमच्या नवरात्रीच्या निमित्ताने, या दसऱ्याच्या निमित्ताने माझ्या विद्यार्थ्यांना, पालकांना, हितचिंतकांना, देश विदेशातील सर्वांना मी संपूर्णपणे सुंदर आयुष्य आणि चांगले दिवस येवो हीच देवाकडे प्रार्थना करतो. An institute, a name that hotel industry trusts